सद्याक पावस पडना आणि हुस्क्या सारकी खबर म्हटल्यार आमच्या गोंयांत जे डॅम्स आसा तातूंतली जी लेवल आसा उदकाची ती 25% सकयल आयिल्ली आसा. सरकार आतां ताका लागून खंयचे मेजर घेवपाचो विचार करता. तातूंत एक अशें आसा की जे बंद पडिल्ले जे मायनी आसा जे ऑपरेशनान मायनी ना तेंच्या पिटांनी म्हणजे मायनींनी जे उदक सांठलेलें आहा ते नियरेस्ट प्लांटा कडेन व्हरपाचो तेंचो प्रयत्न आसा. पयले तेंच्यांनी आतां पिसुर्लेच्या पिठांतलें उदक जें आहा तें आमठाण्या मेरेन हाडपाचो तेंच्यांनी विचार सुरू केल्लो आसा. तिहारीचो जो कॅनल आसा जे महाराष्ट्रांतल्यान जें उदक येता तिहारी डॅमांतलें तें उदक नॉर्थ गोंयासाठी हाडपाचो तेंचो विचार आसा. सावथ गोंयानूय आनी कांय मायनींतलें उदक ट्रिटमेंट प्लांटा मेरेन साळावली मेरेन हाडपाक येतले काय कितें हाचेरय विचार सुरू जाला. फुडलो जर म्हयनोभर असोच जर पावस आपालिपा जर करपाक लागलो जाल्यार आमकां उदका खातीर खंय तरी वचपाचें पडटलें वा खंय तरी पळोवचें पडटलें. सरकारान आतांच ट्रिटेड वॉटर जे आसा ते गाडये धुवपा खातीर वा आमी झाडां पेडांक घालपा खातीर जे वापरपाक ताचेर नजर दवरपाक सुरवात केला. चिंचोणे आणि वेर्णा हांगासर नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी रोड वायंडींग करतात त्या खातीर झाडां कातरपाची एक परवानगी तेंच्यांनी घेतलेली आसा. पण ती परवानगी ही बेकायदेशीर असल्याचें एक पेटिशन सध्या हायकोर्टान फायल जालें आणि हायकोर्टान स्पश्ट आदेश दिल्ले आहे की ह्याच्या पयलीं जे 2025 जो आदेश हायकोर्टान दिल्लो की 37,000 झाडां लावची म्हणून तर आतां नवीन जी जो रोड वायंडींग सुरू आहा त्या खातीर जवळपास 2,500 झाडांची कत्तल करपाची परमिशन घेतलेली आहा. तर त्याच्या पयलीं ही नवीन परवानगी घेवन 2,500 झाडां कातरपाच्या पयलींची 37,000 झाडां लायतलो असो एक आश्वासन दिल्लेलें ट्री ऑथॉरिटीन. तर ती खंय लायल्या हेचो हिशोब हो आयज दिवचो पडटलो आणि आयज तो न्यायालया समोर ट्री ऑथॉरिटी दितली. राज्यात मान्सूनचा पाऊस पावला पण एल निनोच्या प्रभावाक लागून पाऊस मंद झाला. अशा परिस्थितीत राज्यात उदकाचे खर संकट येवपाची शक्यताय आसा. पूण सुमार 1 म्हयनो राज्यातल्या धरणांनी फावे ते उदक आसा असे उदका खात्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगले. खात्याच्या अधिकाऱ्यांकडे जाल्या बैठकी उपरांत ते पत्रकारांकडे उलयताले. फुडाराक उदकाचे संकट येवचे न्हय म्हणून चरावणे आणि काजूमळ हांगा ल्हान धरण उबारचे पडटले असे त्यांनी सांगले. कला अकादमी दुरुस्तीच्या कामा खातीर बंद रावतली काय ना हे आयज थारतलो. कला अकादमीच्या दुरुस्ती करपा खातीर कला अकादमी बंद दवरपाची अशी शिफारस केल्या. पूण कला अकादमीचे अध्यक्ष बाबू कवळेकार हांणी आमकां बसका घेवन ह्याच्या विशीं थारायतलो अशें सांगितले. फाल्यां कला अकादमीची तज्ञ समितीकडून पाहणी जातली. त्याच्या उपरांत तो अहवाल चेअरमन बाबू कवळेकाराकडे देतलो. त्या उपरांत टास्क फोर्साच्या जी शिफारस केली 1 ऑगस्टपासून जी बंद दवरताली त्याच्या खातीर त्याच्यावर टास्क फोर्स आणि चेअरमन यांच्यात जी चर्चा जातली त्याच्या उपरांत तो निर्णय जातलो की ती 1 ऑगस्टपासून बंद दवरपाची की ना म्हणून. गोंयचे रस्ते जाल्यात घातक. फाटल्या 15 दिसान गोंयांत 17 जणांक अपघाती मरण आयले. ही आंकडेवारी पळयत जाल्यार भयभीत करी सारकी आसा. आतां पावस सुरू जातलो आणि ही अपघाताची संख्या वाडूं शकता तेन्ना सांबाळून वाहन चालवपाची गरज आसा. ही खबर म्हटल्यार काँग्रेसाचे टिश्यूज भितर गिरीश आणि अमित पाटकर आता दोगांकूय आमी मेवले आणि दोगांनी विचारले पार्टीचे प्रोग्रेस कितें. तेजे वयर आमकां अमितान सांगला की ही काँग्रेस एकूच आहा. तूं गिरीशाक विचार. गिरीशान सांगला आपणाक खबर आहा ती एकूच काँग्रेस आहा तो एकामेकाचेर घालता. तर गिरीशाक आमी अमित पाटकराक विचारलें की आयज तूं मिटिंगेक कित्याक येता म्हणटा आपल्याक इंटिमेशन आसा. तर पळोवया तेजे फुडें कितें चलता.